फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द जावप हो न्यायालयीन आदेश आनी तो आमकां मान्य करचोच पडटलो. मात तो निर्णय मातसो पयलीं येवपाक जाय आशिल्लो म्हूण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तनावडे उलयल्यात. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर. कशें आसा पळय, फायनली इट्स कोर्ट ऑर्डर. तेजेर हांवें डायरेक्ट रिएक्शन पण म्हाका दिसता की ज्या वेळाचेर इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी त्या वेळाचेर तेन्नाच कोर्टान पण तें डिसिजन कोर्टान जर दिलें तें मातशें पयलीं दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. कारण कितें आसतलें, सगळे व्हडले लोकांनी वोटिंगूय केलें न्ही, प्रचार सगळे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सगळे वचून काम केलें, कॅन्डिडेट भोवले, सगळे भोवले आनी लास्ट मिनीट वोटिंगूय थोड्यांनी केलें. म्हणजे तेंचे पोस्टल बॅलट ओल्ड एज तेणी केलें आनी लास्ट मिनीट फाल्यां वोटींग म्हणजे म्हाका दिसता हें घेवन पोलिंग बुथाचेर ऑफिसरूय पावले आसतले थोडे जाण आनी करप म्हणजे थोडे दिसीस मातशें बरें दिसून. But finally, is a court order we have to accept. But that is court order one sided. एक प्रेसिडेंट म्हणून पयलींचो पार्टीचो असली पयली काळजी घेवप पयलेच रेडी रावपाक बरें आसा दिसना तुमकां? कळना म्हाका. नो, बिकॉज दीस वॉज 1 year टर्म आनी ते कोर्टान म्हटलेलें आसा पळय. सो पयलेच कशें आसा पळय, पार्टीचें इलेक्शन जायना तें हें सगळं लोकलय जायना. इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनॉमस बॉडी. फायनली ते डिसायड करतात, तेजेर पार्टी आनी गव्हर्मेंटूय कांय करपाक. पूण हितून BJP जिखताली डेफिनेटली जिखतली, 100%. परत रितेशाक तिकेट मेळपाचें हें आसा ना रे, हांव तेजेर हांव कितें म्हणजे हांव फक्त हेचेर प्रतिक्रिया दिली. ओके, ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली पार्टीन केला आनी तांकां रितेशाक तिकेट दिवपाचें नासलें अशें कितें पॉलिटिक्स आज कितें आसा पळय, ऑपोजिशन आपल्याक जाय तें उलोवंक शकता पूण भितरल्यान तांकांय सगळें खबर आसा, तांकांय त्रास जाले, ते भोंवले न्ही. आमचे जशे कार्यकर्ते लिडर भोंवले तशे ते भोंवले, सगळ्यांकूच त्रास जाले. पूण एज अ ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी प्रतिक्रिया दिवची पडटा. ते काडून रुलींग आहा तेंचेर खापर घालूंक पडटात न्ही, ते पडटले आपले, तांकां आपलें काम करूं. भारतीय जनता पार्टी जिखतली आशिल्ली आनी फुडल्या 27 BJP जिखतली. ओके, आतां 6 म्हयने उरला, 7 म्हयने म्हणटा जनरल इलेक्शन. टी बा कितें तनावडेचो विचार बा आसा? हांव जाणा तूं राज्यसभा हांव राज्यसभेत आसा, म्हजो तशें अजून तरी कांय जायना. भारतीय जनता पार्टी हांव खासदार राज्यसभा म्हणून काम करता, पार्टी म्हणून पार्टी हातूंतल्यान काम करूं. विचार बा आसूंक शकता फुडें? आय डोंट नो तशें